तिळारी आणि म्हादयचो प्रश्न मुख्यमंत्री पर्रीकार दिल्ली एनडीसीचे बसके उपरांत प्रधानमंत्र्याकडेन काडटलो। पर्रीकारान सोमारा हे मिडियाक सांगले। तिळारी धरणग्रस्तां खातीर आरक्षण दवरात वा एकरकमी लुकसाण भरपाय दियात अशें सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकारान मागलां। धरणग्रस्तांनी गोंयचे तिळारीचें उदक आडायलां हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो। धरणग्रस्तांक नोकरी दिवपाचें उतर गोंयांत केन्नाच दिवंक ना अशें पर्रीकारान हे पयलीं स्पश्ट केलां। दिल्ली जावपा आशिल्ले एनडीसीचे बसके उपरांत तिळारी आनी म्हादयचो प्रस्न मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार प्रधानमंत्र्याकडेन काडटलो। 28 डिसेंबराक ही बसका जातली। तिळारी धरणग्रस्तांक गोंय सरकारान नोकऱ्यो दिवपाचें उतर केन्नाच दिवंक ना अशें पर्रीकारान हे पयलींच सांगलां। 28 तारखेक सकाळी 11 वरांचेर प्रायम मिनिस्टरान इरिगेशनच्या रिव्हर डिस्प्युटाच्या संदर्भात मिटींग आपयल्ली। थंय कलसा बंदुरी बंडोरी आनी म्हादय आनी तिळारी हे दोनूय विशय त्या दिसा थंय मांडटलो। तिळारीचो मुद्दो गोंयचे सरकारान मनीसपणाचे नजरेंतल्यान पळोवचो अशें सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकर मागता। तिळारी प्रकल्पा खातीर जमीन दिल्ले लोकांचे हिता खातीर योग्य धोरण आपणावंक जाय। हो विशय गोंय आनी महाराष्ट्र ह्या दोन राज्यां मदले झगडे म्हूण पळोवचो न्ही अशें केसरकर म्हणटा। आम्ही एका वेळेला तुमच्या वाटेचे सगळे जॉब्स मागत नाहीये। तुम्ही आरक्षण ठेवा। एका वर्षाला 5 लोकांना नोकरीला लागून दे ना, 10 लोकांना लागून दे, 20 लोकांना लागून दे, पण काहीतरी प्रक्रिया सुरू करा। उद्या तुम्ही दुसऱ्या राज्याला पैसे द्या आणि त्यांना सांगा तुमच्याकडे धरणं बांधणे आम्हाला पाणी द्या। कुठलं राज्य तुम्हाला पाणी द्यायला पुढे येतं ते बघूया ना। गोव्याचे मुख्यमंत्री फार ॲक्टिव्ह आहेत, लगेच डिसिजन घेतात। त्यांनी चर्चा करण्याची आणि ओपन माइंडने चर्चा करायची ठरवली, हा प्रश्न इझिली सुटू शकेल। आणि आपण चर्चा करतोय असं जरी आलं तरी ताबडतोब आंदोलन मागे घेतलं जाऊ शकतं। वरिष्ठ खबराकार लौकिक शिलकार आणि खबराकार श्यामसुंदर फट्टे प्रुडंटा खातीर। बेकायदेशीर रेंव उद्देगाच्या बाबतींत हायकोर्टान सरकाराचे कार्यपद्दतीचेर नाराजी उक्तायल्या। रेंव काडपी उद्देगाचेर नियंत्रण दवरूंक सरकार करता ते यत्न पुरो ना। रेंवकाराक खण खातें घालता ती फायन पुरो जायना। सरकाराक आनी खर पावलां उखलची पडटलीं। रेंवेची येरादारी करपी ट्रक जप्त करून दवरचे पडटले अशेंय हायकोर्टान सुचयलां। मंगळारा ह्या याचिकेचेर निकाल लावपा खातीर कोर्टान सरकाराक भुमिका स्पश्ट करपाक सांगलां। बेकायदेशीर रितीन रेंव काडपी लोकां आड सरकार जाय तशी खर कारवाय करना म्हूण मुंबय हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठान नाराजी उक्तायल्या। गोंय खंडपीठा मुखार सोमारा ही केस सुनावणेक आयिल्ली। बेकायदा रेंवे विशीं दर दिसा दिसाळ्यांनी खबरो येतात। सरकारान कांयच कारवाय करूंक ना हें ह्या बातम्यावेल्यान सिद्ध जाता अशें कोर्टान म्हणलां। रेंव काडपी नाजाल्यार येरादारी करप्यांक धरल्यार सामको कमी दंड घालून तांकां सोडटात। हो दंड सामको कमी आशिल्ल्यान रेंव काडपी तो भरतात आनी परत रेंवेचो बेकायदेशीर वेव्हार करतात। रेंवेची बेकायदेशीर येरादारी करपी ट्रक जप्त कित्याक करिनात असो प्रस्न कोर्टान विचारलो। मंगळारा ॲडव्होकेट जनरलान कोर्टान हजर रावचे असो आदेशूय कोर्टान दिला। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। संजीवनी सहकारी साखर कारखानो आनी ऊस मळपाक सोमारा सावन सुरवात जाली। अल्टरनेटर जळिल्ल्यान फाटले 8 दीस कारखानो बंद आशिल्लो। कारखान्यांतलें काम पुरायपणान चालू जालां आनी जळिल्लो अल्टरनेटर दुरुस्त करून 4 दिसांनी येतलो अशें सहकार मंत्री दीपक ढवळीकारान सांगलें। कारखान्यांतली मशिनरी पोन्नी जाल्यात आनी त्यो बदलपाचेर विचार चल्ला अशेंय ताणें स्पश्ट केलां। जो पळय अल्टरनेटर 1.5 मेगावॅटाचो जो जळिल्लो तो आमी रिप्लेस केलो आणि परत त्याचे काम सुरू झाला आणि परत हंगामो सुरू झालो त्याचो। म्हणजे टेम्पररी नाही, परमनंट हे सारखे परमनंट आसा। आणि त्याशिवाय जो आम्ही जोडिल्लो पळय अल्टरनेटर आसा मागीर तो रिपेअर करून 4 दिसांत परत गोंया पावता। जे पळय जे लुकसाण शेतकऱ्यांक जाला ते सरकार तांकां कॉम्पेन्सेट करतलो आणि चडांत चड लक्ष ह्या कारखान्याचेर दिलें गेलें वतलें। ओके, लुकसाण कितले जाला आसतलें? लुकसाण एक 10,000 टन उसाचें लुकसाण जाला। ओके, तें कॉम्पेन्सेशन आमी करतले। कितलो अमाउंट जातलो तो? म्हाका खबर 2-2.5 रुपया टन। ह्या पद्दती प्रमाणे तांकां ते लुकसाणाची भरपाई आमी करतले। आनी 2 इंजिनियर अपॉइंट केल्या। डे टू डे त्या कारखान्याच्या मशिनरीचेर लक्ष दवरलें गेलें वतलें। आणि त्या भायर जी मशिनरी खूप जुनी जाल्या, 40 वर्सां जाल्या, नव्या मशिनरीचे आमी विचार हेचे फुडें करतले।
घेऊया एक विसव.